इतिहासाचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 21. त्या उपरांत जेहोशाफात मेलो आनी दाविदाच्या शारांत आपल्या पुर्वजां सांगाता ताका निखिपिलो. ताचे उपरांत ताचो पूत सोदरेर चडलो. जेहोराम, आहाजिया, अथालिया आनी जोआशा खाला उधोर्म आनी संकश्ट. जेहोराम सोदरेर चडटा, आपल्या भावांक जिवेशी मारता. जेहोशाफाताचे पूत जेहोरामाचे भाव हे अजारिया, जेहिएल, झेकारिया, अजारियाहू, मिकायल आनी शेफातिया. ते सगळे जेहोशाफात इस्रायल राजाचे पूत. तांच्या बापायन तांकां रुपयाचीं, भांगाराचीं, उंचा मोलाच्या वस्तूंची व्हड दानां तशेंच जुडा देसांतलीं कोटां बांदलोलीं शारां दिलीं. पूण जेहोराम मालगडो देखून ताका राजवटकी दिली. जेन्ना जेहोराम आपल्या बापायचे सोदरेर चडलो तेन्ना तो बलिश्ट जालो आनी ताणें सगळ्या आपल्या भावांक आनी थोड्या इस्रायलाच्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले. जेहोराम सोदरेर चडलो तेन्ना ताका 32 वर्सां आसलीं आनी जेरुजल्यांत 8 वर्सां ताणें राज चलयलें. तो इस्रायलाच्या राजां भाशेन चल्लो. आहाबाच्या घोराण्यान केल्लें तशें ताणें केलें, कित्याक तो आहाबाचे धुवे लागीं लग्न जालो. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जें वायट तें ताणें केलें. तरी आसतना दाविदा कडेन केल्ल्या कराराक लागून सर्वेस्परान दाविदाच्या घोराण्याचो नास केलो ना. ताचो आनी ताचे संस्थेचो उजवाड केन्नाच पालोवचो ना म्हूण ताणें भास दिली. ताचे राजवटकेचे व्हड संकश्ट. ताचे काळार एदोमितांनी जुडाचें झूम मोडून उडयलें आनी आपणाक एक राजा नेमलो. उपरांत आपणा बरोबर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक आनी रणगाड्यांक घेवन जेहोराम भायर सरलो. रातचो उठून ताणें आपणा बरोबर आसलेल्या एदोमितांक आनी रणगाड्यांच्या मुखेल्यांक मारून उडयले. तरी आसतना एदोमितांनी जुडाचेर बोन केलो आनी आयज पर्यंत ते तशेंच आसात. त्याच काळार लिबनानूय बोन केलो, कित्याक जेरोहामान सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोडलोलो. हाचे भायर जुड्याच्या दोंगरी स्वातांचेर ताणें उंचलीं स्थानां बांदलोलीं अशें जेरुजल्यांत रावतल्यांक सर्वेस्पराक अविस्वाशी केलीं आनी अशें करूंक जुडाकूय बोळ केलें. तेन्ना एलायजा प्रवाद्याचें बरोवप ताच्या हातांत पडलें. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें म्हणटा, जेहोशाफात तुज्या बापायच्या तशेंच जुडाच्या राजा आसाच्या पावलांनी तूं चलूंक नाय. पूण इस्रायलाच्या राजांची देख घेवन आहाबाचें घोराणें अविस्वाशी जालें तशें आनी जुडाक आनी जेरुजल्यांत रावतल्यांक तुवें अविस्वाशी केली. तुजेवन अदीक बरें आसलेल्या तुज्या बापायच्या घोराण्यांतल्या तुज्या भावांचो तुवें जीव काडलो देखून. ह्या खातीर सर्वेस्पर तुजे पोरजेक, तुज्या पुतांक, तुज्या बायलांक, तुजे लागीं आसा तितल्याचेरूय एक व्हड पेस्त पिडा धाडटलो. तूं स्वता आंटकोड्यांच्या रोगान पिडेस्त जातलो आनी हे पिडेक लागून तुज्यो सगल्यो आंटकोड्यो सवकास भायर सरतल्यो. हाचे भायर सर्वेस्परान जेहोरामा आनी फिलिस्तेवकारांचो कुशितां लागसार रावतल्या आराबांचो राग चडसो केलो. ते जुडांत भितर सरले आनी तांणी जुडाचेर आक्रमण केलें आनी राजाच्या पुतांक, ताच्या बायलांक आनी राजमहालांत आसल्यो तितल्योय वस्तू घेवन गेले. अशें ताच्या धाकट्या पुता जेहोआहाजाक भायर ताका आनीक दुसरे पूत उरले नात. हाचे उपरांत सर्वेस्परान ताचेर बरी जायना तसली आंटकोड्यांची पिडा धाडली. काळ चल्लो तसो सुमार 2 वर्सां उपरांत ताच्यो आंटकोड्यो भायर सरल्यो
आनी तो तळमळून मेलो. आपल्या पुर्वजांक केल्लो तसो ताच्या मनाक तांणी उजो करूंक ना. तो सोदरेर आयलो तेन्ना ताका 32 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजल्यांत 8 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे पासत कोणेंच दूख केलें ना. ताका तांणी दाविदाच्या शारांत पुरलो, पूण राजांच्या तोंबुनी न्हय. देवाचें उतर हें